गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो, कशें आसात? बरी आसात म्हणून चिंता. चवथ्या क्लासीच्या दोतोनीक तुमकां मोगासो स्वागत, मोगासो येवकार. देखून पयलें ह्या दोतोनेच्या क्लासीक आतां तुमी बसल्यात थंय एक बायबल, एक नोटबूक, तुमचो टेक्स्ट बूक, पेन्सील या पेन काडून घेवन तुमी आतां तयार रावचें. तुमकां हांवें बरें करून आतां येवकार म्हळें न्ही. देखून ह्या दोतोनेच्या क्लासीक आमी जेजूक एक येवकार म्हणया गी, वेलकम करया गी. देखून तुमी बसून आसले कडेच बरें करून हात जोडचे, दोळे तुमी धामचे आनी हांव शिकयता तें मागणें तुमच्या काळजांत, तुमच्या मनांत तुमी मावनपणी मागचें आनी जेजूक स्वागत करचें. दोळे आमचे धांपया, हात आमचे जोडया. काकुलदारा बापा, ह्या दिसा पासो तुका आमी अर्गां दिता. तूं आमचो राय, तूं आमचो धनी. जायत्यांक तुवें बरें केलें सुमया, जायत्यांक तुवें सांगाता हाडलें, जायत्यांक तुवें जणवाय दिली. आमकां ह्या भुरग्यांक तुजी जणवाय दी, उमेद दी, बरें करून शिकोवंक, मम्मी डॅडीचे उतार आयकोवंक, शिक्षक शिक्षिकेची तांची जणवाय आपणावंक आनी तांकां काळजावन तशेंच जियोंक सुमया आमकां तुजो आदार दी. ह्या मुखांत्र खरीं भुरगीं आमकां कर. ह्या समाजांत आमकां तूं बरी करून बरीं भुरगीं जावन वाडोवन येवंक, फुलोवन येवंक आमकां तूं रुता कर म्हूण मागता. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. येदोळ मिसर तुमकां 3 लेसनां जाल्यात. आयची लेसन आसा तो जुदेवांचो राय आनी हें 4थें लेसन आसा तुमकां तो जुदेवांचो राय. आतां तो जुदेवांचो राय म्हळ्यार तो कोण? दुसरो कोणी न्ही, जेजू क्रिस्त, जिजस क्रायस्ट. देखून आज एका राया विशांत आमी सट्टीक शिकया. ह्या जेजू विशांत इल्लें सट्टीक आमी जाणा जावया एंड लेट अस नो मोर अबावट हिम. देखून हो राय हांवें म्हळें, हो राय जेजू क्रिस्त, जिजस क्रायस्ट. आमकां रायाच्यो खाणयो म्हळ्यार बारीक अशी व्हडली मायंगी, आपगी, घरा मम्मी डॅडीगी, टिचरांनी या कोणी पाद्रापांनी अशें खाणयो, रायाच्यो खाणयो म्हणटना आमचें कान निट्ट जातात. आमी कोणी थेणें हेणें कोणी पळयना. आमी निट्ट बसून बारीक गुमान दिवन आमी आयकता. एका रितीचें इंट्रस्ट आमचें थंय उपजाता. देखून जेजू विशांत सांगच्या पयलें तुमकां एक राय हांव मुखार दवरतां. ह्या रायाचें नांव आसा नेपोलियन बोनापार्ट म्हणून. हो एक फ्रांसाचो राय. हो एक क्रिस्तांव. पूण हाचें एक समस्या आसलें. हो बळवंत आशिल्लो, हाचे लागीं मिलिट्री आसली, सोजेर आसले, शिपाई आसले, जायतीं हातेरां आसलीं, घोडे सावारां आसलीं. पूण हो मनीस काय करतालो म्हळ्यार झगड्याक देंवतालो. यूज टू गो फॉर वॉर, झगड्याक देंवतालो. अशें झगड्याक देंवून लोकांक मारचें आसलें, निसंतन करचें आसलें, लगाड काडचें आसलें. देखून जायतीं जाणां भुरगीं अनाथ जालीं. जायते जाणां स्त्रियो विधव जाल्यो. जायते जण दादले एकसुरे जाले. देखून ह्या दिशेन हो मनीस इतलें पुराय करतना लोक हाका कांटाळूंक लागलो. हो एक रायगी, इज ही अ किंग? हो कित्याक आमकां अशें नुकसान करता म्हणून लोकांनी उलोवंक सुरू केलें. एक दीस हो राय नेपोलियन अशें गोड्यार वेताना 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 वयर एका गुड्यार एक कुरीस पळयता. त्या कुर्सार जेजू आसा आनी त्या कुर्सा लागीं वेता आनी म्हणटा, जेजू तूंय एक राय, हांवूय एक राय. तुवें कोणाकी लागाड काडूंक नाय, पूण हांवें इतल्या जाणांक लागाड काडलें. तुवें सगळ्यांकी सांगाता हाडलें, पूण हांवें सगळ्यांकी वाटेर घालें, सगळ्यांकी शिंपडावन घालें, सगळ्यांकी हांवें पयस केलें. सगळो लोक जेजू तुका तुजो मोग करता, पूण म्हजो कोणूच मोग करना. हांव एक काटूर राय जालो म्हणून हो नेपोलियन बोनापार्ट म्हणालो. देखून वय भुरग्यांनो, आमचे मदें राय मस्त आसात, पूण जेजू आमच्या काळजाचो राय. हो तुका आनी म्हाका समजता. देखून आनी एक गडीत आसा, एडमंड हिलरी हाचें नांव तें. हो मनीस माउंट एव्हरेस्ट चडटाना बारी नांवार्दीक जाल्लो आनी सोडिल्लो हो प्रप्रथम व्यक्ती. हो पयलो, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लायंब माउंट एव्हरेस्ट. आतां कित्याक ही विशय हांगा हाडली म्हळ्यार ह्या जेजू जुदेवांचो राय ह्या लेसनाक कित्याक हाका हाडलें म्हळ्यार हो सडटा, जिवितांत सडटा, सोदता, वयर वयर वेता आनी क्रमेण माउंट एव्हरेस्ट तो आखरेच्या तुदयेक तो पावता. इज एट इज पीक. तर भुरग्यांनो, एक लक्षण आयच्या ह्या दोतोनीच्या क्लासींत आमी शिकोवंक जाय की आमी निरंतर सोदिचे, जेजूक सोदिचे.
जेजूक एडमंड हिलरी कसो पर्वतार सोडलो वयर सोडलो प्रयत्न केले म्हज्या जिवितांत हांवें वयर सोडूंक प्रयत्न करूंक पडल्यारय हांवें उठोन वयर वचूंक कसो जेजू पडलो तरी पूण उठोन मुखार गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक हांवें उठाचें हांवें पडल्यार उठाचें आनी हांवें मुखार वचाचें देखून आमकां पुरक कालें आमकां आसा एक पवित्र पुस्तक देखून तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा बायबल आसा तो तुमी आतां उक्तो करचो माथेवाचो वांजेल 2 अध्याय वोळ 1 तावन 12 पर्यंत गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12 हांव वाचतां तुमी तुमचो बायबल थंयसर पळोवचो जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेम शहरांत जल्मालो तो व्हड हेरोदू राजवट चलयतालो जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंत दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुजालेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगळो गबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुजालेम तो व्हड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय कारण तुजे तावन उपजातलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी तो व्हड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया आमी वचून ताका नमस्कार करी जाय रायाचे उतार आयकून ते भायर गेले तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें तें तांकां दिसलें नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय सांगता मोरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खाणिको भांगार दुंप आनी रक्तांबळ पूण हेरोदेस अशीं तांणी पाटी वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवांक ते पाटी गेले देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता भोव खुशी जाता आमकां जेजूचें क्रिसमस आचरण करतना तेगा राया विशयांत आमी आयकलें देखून तूं मस्तू रायात एक जेजू राय कावणेर एक ल्हान बाळ जावन जल्माला एक तेग राय उदेंत दितावन आयिल्ले परत्यान आनी एकलो हेरोद राय सो वी हॅव टोटली 5 किंग्स आमकां 5 राय आतां आमकां आयकूंक मेळटात देखून आमकां आतां मनोभाव पळया ज्योतिशी एका कुशीन हेरोद आनी एका कुशीन ज्योतिशी सोदून आयले दे वेर इन सर्च एडमंड हिलरी कसो वयर सोडलो सोदून तशें ह्या ज्योतिशी सोदतात कित्याक नमस्कार करूंक पूण तेंत हेरोद सोदता जेजूक लागाड काडूंक एकले बेसांव जोडोंक सोदता जाल्यार आनी एकलो बेसां करूंक या पाड करूंक लागाड काडूंक सोदता ज्योतिशांचे मनोभाव पळया परत्यान मोगान ते वेतात संतोशान ते सोदूंक वेतात पूण हेरोद राय रागान येता जर तर हेरोदाक बरें मोन आसलें पवित्र पुस्तक म्हणटा हेरोद ज्योतिशांक विचारता वचून पाटी येवन म्हाका सांगा तांणी कित्याक पाटी येजे हेरोदाक तांचे सांगाता तशेंच आसलें यू वूड हॅव गॉन विथ देम जेजू पळयत आसलें मेळ येत आसलें पूण ना ताका मोन ना जेजूक मेळोंक ताका इतलेंच की जेजूक नाच करीचे सवाल येता कित्याक नाच करीचे जेजून कालें केलें हांगा एक इंट्रस्टींग एक झाप आसा कित्याक म्हळ्यार हेरोद एक राय आतां जेजू आनी एकलो राय जालो जाल्यार म्हाका राय जावंक जायना इस्कालांत एकलो लिडर जाताना आनी एकल्या लिडर जावंक जायना दोगांनी लिडर जावचें एकत्र क्लासीन जायना एकल्यान मात जायचें देखून ताका हांव अवकाश दिना ताका हांव आड पांय दितां ताका हांव पयस करतां ताका हांव बूथ शिकयतां देखून हेरोद एका रितीन अशेंच करता आनी जेजूक लागाड काडून मान हांव उरतां देखून हांवूच राय म्हणून एका रितीन तो अशें चिंता
पूण तशें जावंक ना. भुरग्यांनो, ज्योतिशी गेले, तांणी रक्तांबोळ भांगार धूम पुरो अर्पण केलें, तांचें एक बरें गिफ्ट तांणी जेजूक दिलें आनी ते दुसरेच वाटेन गेले. तर आज म्हाका जेजू कोण? हांव जेजू कित्याक सोदतां? आमी आतां दोतोन शिकता एग्जामाक न्ही, पूण म्हज्या जिवितांत म्हाका बेसांव जायचें, म्हज्या जिवितांत म्हाका एक आदार जायचे, म्हज्या जिवितांत एक वाट जायचे. जेजू म्हणटा हांव तुमचो इश्ट, जेजू म्हणटा हांव वाट सत आनी जिवीत, जेजू म्हणटा हांव तुमकां जीव दिवंक आयलां, जेजू म्हणटा हांव तुमचो गवळी. देखून जायते रितीचो आहा तुमचो राय गवळी. नथींग बट जीजस केअर्स फॉर अस. जेजू हो राय तुका आनी म्हाका ताचें संरक्षण दिता मात न्ही, तो तुका आनी म्हाका राखता एक राय. देखून थोड्यो संगती आखेरेच्या पयलें ह्या रायाची थोडी लक्षणां आसात. देखून उडा दवरा भुरग्यांनो, एका कुशीन जेजू राय आनी एका कुशीन संवसारी राय. सो अर्थली किंग एंड हेवनली किंग ह्या दोन रायां मदें व्यत्यास सांगता तुमकां. हे संवसारी राय कोण आसात पळया, ते लागाड काडटात, ते गुळो घालतात, ते पुरा पाड करतात. पूण तेन्ना जेजू राय तो सगळें आपणाक खाली करून बरें करतात. हे संवसारी राय कोण आसात? सोजरांनी तांच्या मुखार वसाचें, राय वचना लढाय करूंक, सोजरांनी वसाचें, मिलिटरीन वसाचें, शिपायांनी पयलें वसाचें. मेल्यार ते मेले, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, हांव फाटीं रावतां. देखून तांकां धाडचें. पूण जेजू राय तोच मुखार वता, तो दुसऱ्या मुखार घालना, तोच मुखार येता. देखून कुर्सार पळया, आमी मरों ना, आमकां कुर्सार जेजून उमकाळूंक सांगूं ना, पूण जेजूच मुखार गेलो, तो रायत मुखार गेलो. हें एक रायाचें लक्षण. दुसरें लक्षण आसा, हो राय आनी फौज सांगाता घेवन, संवसारी राय आनी फौज सांगाता मेळून सगळें पाड करतात. पूण येंत पळय जेजू राय सगळें पाड जाल्लें बरें करता, पिडा आसल्यांक गूण करता, मेल्ल्यांक जिवन करता, भुकेल्यांक खावंक दिता, ताणेल्यांक उदक, जिवीत, कितलें जेजून करूंक ना. ही हॅज डन अ लॉट फॉर अस. ह्या रायान मस्त केला, उदार मोनाचो राय. इट इज अ फायर ऑफ जनरॉसिटी आमी म्हणटा. जेजूचो एक मोग, उज्याचो मोग, एक रायाळ, एक बेस्ट मोग. देखून हो जेजू तुजो आनी म्हजो राय, ताका आमच्या काळजाचो राय करया, आमच्या जिविताचो राय करया. देखून तिसरी विशय आसा, हे संवसारी राय कोणांत, कोण जीव आसा पळय, कोणा जीव आसा, दोज हू हॅव लायफ, तांचो जीव काडटात. पूण तेन्ना जेजू राय कोणाक जीवत ना. कोण डेस्परेट जाल्यात, कोण आकांतांत आसात, कोण कश्टांत आसात, वजन ववयतले आसात, जेजू तसल्यांक धैर्य दिता, मात न्ही, बुजयता आनी जीव दिता. देखून एका कुशीन हे राय जीव काडटात, पूण आनी एक कुशीन जेजू राय तुका आनी म्हाका जीव दिता. तर भुरग्यांनो, आमी एक होमवर्क या कितें म्हणटा घरकाम माने केलां आसा, एक तुमकां हांव दिवंक आशेतां. जेजू राय ह्या रायाची, जेजूची दुसरी पिंतुरां एका शिटीचेर तुमी कॉलाज करची. बरी करून कॉलाज करून मद्दें बरयचें तुमी कालें क्रायस्ट द किंग, नाजाल्यार जीजस किंग, जेजू राय म्हणून तुमी मद्दें एक टायटल बरयचें. आनी त्या टायटलाच्या फुल्ल पेपराच्या रावंड, पेपराच्या भोंवतणी, त्या टायटलाच्या बोवारी तुमी बरें करून जेजू रायाची पिंतुरां तातूंत तुमी चिटकायचे, तातूंत स्टिक करून एक बरें करून एक कॉलाज तुमी करून दवरिचें. आनी घरा एक बरें एक वॉलपेपर तुमी करिचें. आनी हर एक दीस ते पिंतूर पळयतना तुमी म्हणचे, जीजस यू आर माय किंग, जेजू तूं म्हजो राय. मागीर ऑफकोर्स तुमच्या बुकांत, टेक्स्ट बुकांत थंयसर थोडीं सवालां आसात, थोडी फिल इन द ब्लँक्स आसात, तें तुमी करूंक आसा. देखून कालें करिचें, आज तुमकां हांवें ह्या दिशेन क्लास दिली, तुमी टेक्स्ट बूक सगळो वाचून बरें करून समजून ताचे सांगाता पवित्र पुस्तकी वाचून, तें वचन वाचून तुमी थंयसर तुमी थंयसर आसलें तें फिल इन द ब्लँक्स ह्या खाली जागो भरती करचें आनी सवालां जापी दिवचें काम तुमी करूंक आसा. आनी हें करतना जेजू म्हाका पळयता म्हणलें उडास दवर आमी हें काम करचें. पात्रापा खातीर न्ही, सिस्टरां खातीर न्ही, खंयच्या टिचरा खातीर न्ही, मम्मी डॅडी खातीर न्ही, पूण जेजू हांव चड आनी चड जाणा जावंक आशेता म्हणल्या इराद्यान, दॅट आय वॉन्ट टू नो दीस जीजस मोर, ह्या उद्देशान तुमी हें होमवर्क करूंक आसा. देखून आतां अखेरीच्या मागण्या करच्या पयलें तुमकां एक इंग्लिशाची एक बरी एक विडियो आसा, ती विडियो हांव आतां तुमच्या मुखार घालतां.
The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. हात जोडया आणि आमी हे मागणें करून ही दोतोनीची क्लास आखेर करया. काकुलदारा बापा, तूं राय बेतलेमांत जल्मालो, खावणेतान कुर्सा पर्यंत बापाक काल जाल्लो, आमकांय काल जावंक शिकय. आयच्या क्लासींत सविस्तर रितीन आमकां तुवें समजयल्ल्याक, तुजे विशीं चड आनी चड जाणा जावंक आमकां आदार दिल्ल्याक, मोतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी अशें शिकोवंक प्रयत्न केल्ल्याक जेजू तुका जावं काळ जातावन अर्गां. आमकां सदांच तुका लालयेवंक, सदांच तुका आशेवंक सुम्या आमकां तुजो आदार दी. म्हज्या मामी डॅडीचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या शिक्षकाचेर, म्हज्या शिकपाचेर जेजू तुजें बेसांव घाल. ह्या मुखांत बरीं भुरगीं आमकां कर. सदांच आमचो राय तूं जा, आमकां सांबाळ चलय. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सांजी हांव